नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. मेकीक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचे मुख्यमंत्र्याचे संकेत. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण सरकाराक बऱ्याचे न्ही. मिकी दिल्ली सावन आयलो के निर्णय. मिकीचो सुप्रीम कोर्टान पुनर्विचार अर्ज. सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्ती. मात हायवे येरादारी नित्या भशेन. हेल्मेट आसल्यार चडयले, ना जाल्यार पुलिसांक बायपास. पुलिसांचोय नेट दिसना. हेल्मेट सक्तीचेर प्रुडंटाचो रिपोर्ट. एकशे आठाचे स्टाफाचो संप फाटी. आज जीव्हीके बरोबर सरकार युनियनाची बसका. मात मुख्यमंत्र्याचे कथीत वक्तव्यावेल्यान वाद. मुख्यमंत्री म्हणटा बायल स्टाफाचेर कसलेच वक्तव्य केल्ले ना. गोंयांत चोरया मांस हाडटना वाळपय पुलिसांनी दोगांक धरले. 2,500 किलो गोरवांचे मांस जप्त. एक्टिव्हिस्टांचे म्हायती वेल्यान कारवाय. आनी फुटबॉलाचो दर्जो वाडोवंक गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाचो राज्यांत 2 अकादमी सुरू करपाचो प्लान. खबर विस्तारान. ग्रामीण उदरगत मंत्री मिकी पाशेकोक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो संकेत मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिला. मिकीचे प्रकरण सरकाराचे नदरेन बरोबर न्ही. ताका लागून मिकीक मंत्रिमंडळान दवरपाचेर विचार करचो पडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. मिकी गोंयान ये मेरेन आपूण रावला आनी सुप्रीम कोर्टाचो मान दवरून योग्य ती गजाल करतलो म्हूण पार्सेकार उलयला. इतले मजगतीं मिकीन सुप्रीम कोर्टान आपले निकालाचेर पुनर्विचार अर्ज घाला. By keeping the dignity and honor of the Supreme Court, I am proceeding ahead. And I also want to keep my word with him. ताणें येता म्हणून सांगलें म्हणटा तो येवच्या पयलीं म्हाका तलवार किंवा सुरी वापरपाक लावं नाका. इतलेंच. हय. Legal advice घेतला. So forget Mr. Pacheco. Do you think it's embarrassing to have a convicted minister in your cabinet? Obviously. It is but natural. मुख्यमंत्र्याच्या या संकेता उपरांत मिकीक प्रुडंटान फोनार गाठलो. तो म्हणटा आपूण फुडें कितें करतलो तें कांयच सांगूंक शकना. मात मिडिया आनी पत्रकार करतात तें खंय बरोबर न्ही. तुमकां सर रेजिग्नेशन मागल्यार तुमी दितले? रेजिग्नेशन मागल्यार मरे मागीर आतां कितें तुम हारी कितें म्हाका पत्रकार एक सांगू तुम ऑर्डर तुम ह्या पत्रकारान सगळें घायला तुम ऑर्डर पण तुम पळयलोली म्हाका ऑर्डर मेळना. तुम कितको आदले सर पेपराचेर घातले म्हाका तें समजून मेळना. तुमी हेजे टीव्हीचे घालत न्हू रे चॅनलाचेर. आतां आनी मुको कितें पळया मरे तुमी. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेल्या उपरांत मंत्रिमंडळान रिती जाल्ली सुवात मिकीक दिवन भरून काडिल्ली. आतां इंजिनियर मारबडय केशीन मिकीचेर सुप्रीम कोर्टाची बडी पडिल्ल्यान 4 म्हयन्या भितर मिकीची खुर्ची रिकामी जावपाची परिस्थिती उप्रासल्या आनी मुख्यमंत्र्यानूय मनाची तयारी केल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. बुधवारा सावन गोंयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्ती म्हूण येरादारी मंत्र्यान जाहीर केले खरे. मात लोकांनी खास करून हायवे वेल्यान यो वच करतल्यांक ताचें व्हडलेशें कोतना. लोक नित्या भशेन सुसेगाद चल्ले. पुलिसांचेय तांकां व्हडलेशें पडून गेल्ले ना. पुलीस फुडल्याक आडायताशें दिसल्यार वाट चुकोवन वचपी प्रुडंटाक मेळ्ळे. कांय जाणांनी पुलिसांक पळोवन हेल्मेट चडयले. पुलिसांकूय तातूंत व्हडलेशें कांयच दिसना. हेल्मेट सक्तीचेर प्रुडंटाचो रिपोर्ट. हायवे सयत आतां गोंयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर 2 व्हिलर चलयतल्यांक हेल्मेट सक्ती केल्या म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाहीर केल्लें. सरकाराच्या हेल्मेट सक्तीचेर येरादारी खातें, पुलीस आनी लोक कितले सिरियस आसात ते पळयात. हो नॅशनल हायवे नंबर 17. हे गोंयचे शारांतले रस्ते. लोक बिनदास्त हेल्मेट नासतना चल्ले. पुलीस आनी येरादारी खात्यानूय व्हडलोसो नेट लायिल्लो दिसना. ताका लागून हायवेचेरूय चित्र व्हडलेशें बदलिल्लें दिसना. पर्वरे हायवेचेर पुलिसांक चुकोवन लोक दुसऱ्या रस्त्यान चल्ले. मात कांय जाणांक तालाव चुकोवंक दिसपट्ट्यो कसरती करचे परस जीव वाटावंक हेल्मेट घालप परवडलें म्हूण लॉजीक पडटा. तेच हेल्मेटाक येवकार दितात. When I go on scooter, I say that your precaution is first, then the law. Do you think it's a good move by the government? Definitely good move. I don't mind wearing the helmet because I've been wearing it all through. And yeah, once I had an accident where I fell on the head and I was wearing the helmet, so
I was protected because of the helmet. Yeah, I think they are doing it because of our safety. So it's good, I think so. It's better. कोण हाताक मेळटा ताका पुलिसांनी तालाव मारलोच, मात पुलिसांनी प्रकरण तितलेशे ताणून धरिल्ले दिसना. ताका लागून लोक अजूनय चान्स घेतात. फुडल्याक तालाव पडटा सो दिसल्यार फाटलो वाटेर रावन हेल्मेट चडयता. ना तो पुलिसांक बायपास करून चल्लो. बायपास नासत जाल्यार थंयच आडकलो. कांय पुलिसांक दिसता हेल्मेटाचो कायदो फक्त लोकांक, तांकां न्ही. मिरामार सर्कला कडेन हें प्रकरण आनी पुलिसाची भाशा पळयात. हेल्मेट कंपल्सरी यायच्यान कित्याक घालूं ना हेल्मेट कंपल्सरी केला मरे यायच्यान केलें रे हेल्मेट कंपल्सरी ना तू पुलीस मरे हां म्हाका कशें कळ्ळें नांव घे नांव घे रे नांव घे अरे सांग मरे अरे तू पुलीस मरे तुम्हीच जर रूल फॉलो करिना जाल्यार हाव डू एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो सांग गोया तुम्हीच घालिना मरे आनी तुमी दुसऱ्यांक धरता. कांय वर्सां फाटीं हायवेचेर गोंयान हेल्मेट सक्ती जाल्ली तेन्ना थोडो तेंप लोक न चुकता हायवेर हेल्मेट घालून भोंवताले. हालीं तेंपार चित्र पळयल्यार पुलिसांनी लोकांक सदळ सोडल्यात. शारांतले शारान हेल्मेट घालपाची गजाल फुडें उरली. हायवेचेर हेल्मेट सक्ती सारकी चालीक लागल्यार पुरो ही हेल्मेट सक्तीचे पयले दिसाची परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मागण्यांचेर विचार करपाचें उतर सरकार आनी जीव्हीकेच्या मॅनेजमेंटान दिल्ल्यान 108 अँब्युलन्सीच्या स्टाफान संप फाटीं घेतलो. फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन 108चो स्टाफ संपार आशिल्लो. फाटल्या 14 दिसां सावन हे कर्मचारी उपासाक बशिल्ले. सरकार, जीव्हीके वेवस्थापन आनी कर्मचाऱ्यांच्या फुडाऱ्यांची आज बसका जातली. बसकेन मागण्यांचेर निर्णय जातलो. 108 अँब्युलन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा राती संप फाटीं घेतलो. खासदार नरेंद्र सावयकार, आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार, निलेश काब्राल आनी सुभाष फळदेसायान उपासाक बशिल्ल्या स्टाफाक सरबत दिवन उपास सोडलो. 108चो स्टाफ शुक्रारा सावन कामार रुजू जावपाची शक्यताय आसा. आनी हेज्यान फुडें आमी आतां फाल्यांचो एक दीस सोडून परवाच्यान आमी कामाक जॉयन जातले अशें हांव सांगूंक सोदतां. इसके अंदर ये जो आज सॉल्यूशन निकला है, क्या क्या आप इसके लिए राजी हुए? अभी देखिए बाकी बात कल सेक्रेटेरिएट में 4:30 बजे इश्यूज जो भी है बैठ के अक्रॉस द टेबल हम बैठ के वी विल कम आउट विद एन एमिकेबल सोल्यूशन. इट शुड एंड अप इन अ विन विन सिचुएशन ताकि सब जीते. बस आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट ऑल द एम्प्लॉयज टू जॉइन बैक एंड कम बैक होम. अपना ही घर है, नो हार्ड फीलिंग्स, दिल में कुछ भी होगा, रात गई बात गई, चलो. इतले मजगतीं फोंडे आनी धारबांदोडा वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वांटपाची कार्यावळ मंगळारा धारबांदोड्यात जाली. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार ह्या कार्यावळीक येवपाचो आशिल्ल्यान 108 कर्मचारी तांची वाट पळयत थंय राविल्ले. कर्मचाऱ्यांक पळोवन मुख्यमंत्र्यान शेरेबाजी केली अशें त्या कर्मचाऱ्यांचें म्हणणें. पर्वरे सचिवालयान बुधवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन मुख्यमंत्र्यान ही गजाल न्हयकारली. तुजें नांव कितें जाल्यार शी सेड अमकें कितें तरी नांव. म्हाका म्हटलें तुका हांवें पळयलां मुगो. हय म्हणाल तुमी फंक्शनाक आयिल्ले ते. म्हळें तुजें वतान म्हटलें तुमची कितें दशा जाल्या, स्थिती जाल्या, म्हाका काकूळ येता. आतां कितले दीस तुमी हें चलयतले? यू हॅव टू स्टॉप इट. कोण तरी तितले जे टिचर्स आनी प्रिंसिपल आसले भितरल्यान एकट्यान कोणी तरी सर हो पळय रेकॉर्ड करता तुजें. कोण तरी तेंच्यांतलो रेकॉर्ड करी. प्रत्येका कडेन मोबायल आसतात न्ही. हांवें म्हटलें करूं रे, ते सगळे जाण करतात म्हटलें म्हाका खबर आसा. रेकॉर्ड केलें म्हणून कांयच हरकत ना. हेच्या पलीकडे म्हणजे तांचे कडेन रेकॉर्ड केल्लें आसतलें. त्याच्या फुडें पलीकडे तुमचीं आतां लग्नां जावचीं ना, तुका सोयरी घेवची ना किंवा घोव मेळचो ना, हें हांव कशें म्हणटलो? इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात माफी मागची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. CM should immediately apologize to the women in Goa, and not only the colored women. It is affront to all women. No woman should be judged on the color of their skin. चीफ मिनिस्टराक आमी एक मिरर धाडून दितले. ते मिररान ताणें आपलें तोंड पळोवचें डेली. असले कितेंच कमेंट करचे पयलीं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.